नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राच्या यूट्यूब वाहिनीचेर हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. उत्तर कन्नडा जिल्ह्याच परमळू हे आमगेल कार्यक्रमांतू आज हांगा सोयरी म्हणून आयल्याची अंकोला गांवचे श्रीमती लता कामत. तर अंकोला आणि अवर्सा एककी नाही अवर्सा म्हळ्यार अंकोलाच्यान कारवार वचवट एक 10 किलोमीटर अशी. तर अवर्साचे त्यांनी आणि त्यांनी एक जेसी स्कूल हट्टीकेरी अंकोला हंतू आत्ता सेक्रेटरी म्हणून काम करता असाची जाल्यार ते तांगेल अगदी साधे रितीन संदायीन कष्ट करून शाळेचे एक वयर हाडका हे उद्देशान करता आसा म्हणून आज आम्ही खास तांकां हांगा आपयला आसा. तुमगेल हे कार्यक्रमाक तुमकां स्वागत. नमस्कार. आतां हांगे एक सांचो परिचय हांव करून दिता, तदनंतर आमी तांगेल्या उलोवच्या सुरू करूया. अंकोला हट्टेकेरी गांवचे जेसी इंग्लिश माध्यम शाळेचे आनी कार्यदर्शी हे शाळेचे अनेक विद्यार्थ्यांक यशस्वी जीवनाची वाट दाखोवन दिवचे दीप म्हळ्यार ही शाळा. हे कार्य यशस्वी रितीन करचे खातीर लता कामत हांनी निरंतर कार्यरत आसाची. हांगेल जन्म कोटेश्वरांतू आणि शिक्षण कुंदापुरांत जाले. तांकां संगीताची भारी आवड आशिल्ली. साधेपणान तांगेल राहणी आणि निरंतर प्रयत्न करचे हे तांगेल गुण. आता इतले हांव तांगे बद्दल तुमकां परिचय दिलो. आता बाकी परिचय आमी तांगेल्या उलोवन करया. तर तुमगेल जेसी स्कूल हे अंकोलेंतले थोडे लोकांन वट्टू जावन केलेली शाळा. तांतू एक तुमगेल माव आशिल्ले, तशी कडेन तुमगेल यजमान त्या शाळेचे अध्यक्ष आशिल्ले अशें आयकलां आमी. तर तुम्ही ते शाळेचे आदळीत मंडळींतू केन्ना सहभागी जाले आणि ताका कारण कसलें? एक्चुअली जेसी करावळी ज्युनियर चेंबर अंकोला तांणी मेळ्ळें केल्ली स्कूल ते म्हळ्यार केले. मागीर कश्ट जाले अशी क्लास वायज वाडयते फर्स्ट स्टँडर्ड सेकंड स्टँडर्ड आसतना कश्ट जाले. स्कुला बिल्डींग नाशिल्ले आनी कसले चेडवांक फेसिलिटी नाशिल्ले. एक पंचायती बिल्डिंगांत स्टार्ट केल्ले. मागीर क्लास वाडयते आमकां जाग पावून जाली की मागीर BM पै मास्तर म्हण सांगून तांगेले जगलेर बी आमी 4th स्टँडर्ड पासून जगलेर केले. मागीर मिगेल पूत स्कुला वच्चा सूर जालो तेन्ना हांव बी सोण येता आसतना म्हाका थंयचे कळ्ळें की सिच्युएशन कसलें म्हूण. तितले वेळार म्हागेल घोव तांतू अध्यक्ष आशिल्लो आनी जेसी क्लबांत बी आशिल्लो. आमी झोन कॉन्फरन्सा म्हण हांगा पडुबिद्रे आयिल्ले. तेन्ना म्हाका एक तोत्तो चान म्हण एक पुस्तक म्हाका मस्त लायफ टर्न केल्लें पुस्तक ते तोत्तो चान म्हण. तोत्तो चान भाशेन ते कन्नडान आशिल्ले जाल्यार जपानी लोकांन बरयल्ले उरताले. मागीर हांव ते वाचले. म्हाका इन्स्पिरेशन आयले. तांतू कसं की म्हळ्यार हॅपी लर्निंगा बद्दल सांगला. मागीर खुशी जाले. आमगे स्कूल बी तशी करका म्हण सांगून अशी एक इच्छा आयली, एक भावना आयली. मागीर म्हाका तेन्ना बरी एक रांदची एक स्किल सोडल्यार म्हगेल कडेन आनी कसले स्किल ना. हांवें कसं केलें चेडवां सकट आउटिंग आपूण व्हरचें. थंय लागीं कारेबेण म्हणून सांगून आसा थंय सकट आपूण व्हेलें. आपूण व्हरता आसतना एक वट्टू मेळ्ळें एक म्हाका दिसता 20 पोरां. 20 पोरांक हांव चोले चपाती सकट करून वचून थंय रांदप करून सकट वाडटा आसतना आमी पुरा मेळ्ळी न्ही. तेन्ना म्हाका टिचर्सान वटू सांगच्या सूर केले थंयच प्रॉब्लेम आमकां बिल्डींग ना, मुखार हे स्कूल कशी सर्वायव जातले, हे कशें जातले म्हण. मिगेल पूत बी थंय वते आसा म्हण. आतां हांवें घरा येवन ते सांगच्या सूर केले की म्हळ्यार हे बिल्डींग ना, पेरेंट्स काण व्हरतात आनी आमगेल हे कसले आमी सर्वायवला खातीर आमी पळोवं का म्हूण सांगून. मागीर तशी विचार करून आमगेल घोवान आनी कोण कोण सगळे कलेक्टीव एफर्ट तांणी घालून 1 एकर जाग घेवन थंयची तांणी BM पै मास्तर आसले फाटी जाग आशिल्ले थंय घेवन एक 6 रुमा बिल्डींग बांदले. बोळ बिल्डींग कसं ना तांतू. आनी थंय मरे कसं की म्हळ्यार थंय शिफ्ट जाले आमगेले
क्लासरूम ಒಟ್ಟು थंय शिफ्ट जाले नंतर हांव डेली वचून येवन घेवन मावा लागीं सांगचें म्हणजे घोवा कडेन सांगचे पसून तांणी कामार आसतले न्ही माव घरा आसतले सांगचें हांवें की म्हळ्यार आज चेडवांले अशें जालें आज चेडवाले तशें जालें थंय तांकां उद्दानां आनीक हे फॅसिलिटी कसले ना पेरेंट्सान हाड सोडका आपूण हाडका सगळे असल सगळे म्हणत आसतना ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटी करच्याक मागीर एक टेम्पो हाडलो कसं सांग हे आपूण हाडचे ते एक टेम्पो हाडलो मागीर 2 टेम्पो हाडलो मागीर 3 टेम्पो हाडलो म्हळ्यार कष्टान एक 75,000 एक मार्जिनल मनी घालन ताका कसं की स्पेअर पार्ट हे ते सगळे समकोन एक 1.5 लाखाले एक टेम्पो जालो अशी एक बाय एक जावन एक मागीर जगली वेल्यान स रुमांत गेले समके ते तलचेडो व्हेइकलार तशी गेले आनी हांव तेन्ना म्हगेल कडेन कार ना हांव कोणाक डिपेंड जावका ड्रायव्हरा वयर डिपेंड जावका वचून येवचें म्हळ्यार डेली वचून येवचें जायना म्हण सांगून जाल्यार बी म्हगेल मावाले कार राबोवन आसतले ड्रायव्हरा पुरसोत आशिल्ले तेन्ना वचून येवली म्हगेल माव माय सगळे सपोर्टिव्ह दिवसा वचून यो म्हणत आशिल्ले पण म्हाका चेडू सान आनी वचून कसं करचें म्हणचें मागीर हगूर जेवणा तोंदरे स्कुलात चेडू जावका न्ही ಒಟ್ಟು 30 पोरां आशिल्लीं जेवण चालू करया चेडवांक मिड डे मील चालू करया म्हळ्यार फ्री मिड डे मील चालू केले नंतर म्हाका कसं काम की म्हळ्यार मावान जेवण पळोवंक घेवन यो चेडवाल जेवण आज कसं म्हण पळोवंक घेवन यो म्हण पेटोवचें तेन्ना वचून पळोवचें ते एक 6 रूम क्लासरूम हातू 4 क्लासरूम जाले एक थंय आमगेले टीचर्स रूम जाले एक रूम खाली आशिल्ले आनी एक क्लास जाले की जावका म्हण दवरले आनी तांत रांदचें खंय रांदच्याक जागो ना एक कोटगेशे केल्ले ते सायडान ते कोटगेन तूं 3 फातर दवरून रांदप मावान फ्री दिवचें तें जेवण मागीर जेवण पळोवंक घेवन यो म्हण सांगून धाडचें आशिल्लें हांव जेवण आज गुळ्ळाचें भर्त आज तुमगेले दाळी तोय आज नोणची लायक जाला आनी चेडवान ते अशी गोल करून बसचे तांणी ते अशी नमस्कार कोन प्रेयर कोन सांगचे वाडचे पळोवचे आनी येवचे गेले तेन्ना हगूर एडमिनिस्ट्रेशन सकड कशें चलता क्वालिटी आसकी ना एज्युकेशनांत ते सगळे मात्ते येवचे सूर जाले म्हाका इवन कसले डिपार्टमेंटल जेवो एडमिनिस्ट्रेशन जेवो कसले सिस्टम कसले खबर नाशिल्ले हळू एक 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 पळयले एक दिवस कसं जालें की म्हळ्यार कंपाऊंड वालो ना आमगेले स्कुलाक आनी उदकाक कसले सोर्स ना बांय ना बोर ना काही ना थंय लागींचे नोगनायकाल घरच्यान उदक हाडचे एक दिवस रांदप कोण दवरले गायन पुरा खावन गेले गायन येवन घेवन पुरा अशी तोंड घालून खावन गेले ना जेवण ना मागीर ते येवन सांगते रे कंपाऊंड वाल जावका म्हण सांगते रे कंपाऊंड वाल कशकी कोणकी दिवन एक कंपाऊंड वाल केले मागीर तशींची पावसाळ्यांत जेवण करच्याक हॉल जावका न्हय तशें म्हणून मेस हॉल बांदया म्हणून एक मेस हॉल अजुनूय ते तशी आसा कसं की म्हळ्यार तगडाचेची आनी सिमेंटान आयलं थंय सकड चिके फोंड पडला ते बांदले एकल्यान तगड दिले एकल्यान ग्रिल्स दिले एकल्यान जेली दिले एकल्यान सिमेंट दिले करून ते एक बांदचे वचून भारी भरजेले कित्याक की म्हळ्यार हे सेफ जाले म्हण आनी रगडो ना हातान अशी वाटची रगडो आनी एकली रांदपीण तिणे येवन रांदप करून वाडचे अशी स्टार्ट जाले ते जर्नी तुमगेली जर्नी अगदी इंटरेस्टिंग आसा मागीर हगूर वते म्हाका एडमिनिस्ट्रेटर म्हण एक पोस्ट क्रिएट केलो म्हळ्यार हांव तांतू ऑथॉरिटी घेवच्याक मागेले कितें सिग्नेचर चेक आनी इवन हांव स्कुला एंटर जाता आसतना टिचर्स सगळे सॅलरी दिवची सिस्टम कशें आसा की म्हळ्यार ते रुक्का म्हळ्यार राबोवन एक 400 रुपये दिली म्हळ्यार आमगेले कडेन हांव दिवची न्ही एक देखरेखीक आशिल्ली थंय हांव एंटर जावचे किंता पयले थंय रुका म्हळ्यार राबोवन एक 500 रुपये दिली हांगा रुका म्हळ्यार राबोवन आतां वता आसतना म्हळ्यार ते एक सिस्टम नाशिल्ले मागीर फर्स्ट काम कसं केलें की म्हळ्यार अकाउंट क्रिएट केले स्कुलाचे आनी सॅलरी पुरो तांकां
टिचर्सांक सिस्टमॅटीक दिवचे केले आमच्यान तितली सॅलरी दिवच्या बी जायनाशिल्ले वय. त्यांनी एक आमी 800 रुपये ना 1000 रुपये सॅलरी दिवची म्हण आमकां ते होड एक HM म्हाका आमी सॅलरी दिवची म्हण सांगल्यार 2000 हा हं, हं. 2000 एक 24 वर्षा मागची. फाटी 3000 रुपये सॅलरी दिवची म्हळ्यार आमकां ते आमी 3000 रुपये दिते आसात म्हणना अशी चलिले मागीर हळू एक क्लास इम्प्रूव जाले इम्प्रूव जाते 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 चॅलेंजेस आशिल्ले डिपार्टमेंटली एक मान्यते येत नाही आमकां रेकॉग्निशन येता म्हाका कसले खबर ना डिपार्टमेंटाक आमी पेपर सबमिशन करची बी कशी म्हण खबर ना काही ना बट अरे कशी जेव करका म्हणजे कसिले फिगर आउट करून घेतले दिवसा एक तुम्ही शिकत गेल्या हा, म्हणजे वय. केलं हय म्हळ्यार इनवर्ड आउटवर्ड कसं म्हण गोत ना वय. फायल मेंटेन करची कशी म्हण गोत ना आणि टीचर्स जाले क्वालिफाईड टीचर्स दवरून घेवका दिवसा एक नमुने रुल्स येत आशिल्लो वय. ते आमकां एक पटी कॉन्सेप्ट भितर वचका जाल्यार कष्ट कशें करचें कित करचें म्हणून मस्त त्रास जाले पण पुरा लोक अशी विचारन कोण गायड करतले नाशिल्ले त्या विशयान आत पळय त्रास जाल्यार बी म्हाका दिसता त्या विशयान तुमकां आवड आशिल्ली आवड ते आशिल्ली कर का म्हणून एक मनान तो धडपड आशिल्ली देखून ते तुम्ही करत गेले हय ते जड आवड ना तर ते थंय राबून वता नाही आणि तांचें कित काम. जालें की म्हळ्यार एक आमकां परिस्थिती कितें कशी आयली की म्हळ्यार आमकां सॅलरी कनीक आमगेले फिसाक मॅच जायनाशिल्ले तेन्ना आमी एक हाका एक वेळेर कसो विचार केलो की म्हळ्यार केली दिवन घालया आनी आमच्यान चलोवचें जायना हें वय. म्हण सांगून म्हळ्यार आमी करचे तितले एफर्ट घाले वय. पण केली दिवन घालया म्हण आमगेल घरा कडेन मागेल आनी हांगेले म्हळ्यार कटपट चर्चा. एक नवीन चर्चा मागीर उलोवन बी जाल्ले कोरेक उलोवन अशें सगळें जालें मागीर हांव आनी विचार केले नाका दिवचे मागीर इतले सकट केला न्ही आनी थोडे अशें करून करया म्हण सांगून मागीर आनी आमगेले मावाळ ट्रस्ट आशिल्ले मावाळ ट्रस्टाच्यान कितले सॅलरी कमी पडता पळय एक हा. वर्साक तितले पयशे दिवचे ट्रस्टाच्यान दिवचे म्हूण केले आनी अशी क्लास वाडत गेली तशी चडून चड जाली क्लास स्कुलांत फीस आयले आमकां थोडे कमी पडता आशिल्ले मागीर आमी ते खूब वर्स आमी फ्री मिल्स दिले चेडवांक दनपारा जेवण आस पळय खूब वर्स फ्री दिले मागीर 5th स्टँडर्ड वरके म्हण केले मागीर म्हाका सॅलरीक आनी हें पावना नासलें तेन्ना हांव कितें केलें थंयच्यान म्हगेल मांवान तेरे म्हगेल घोव दित आशिल्लो ते घोवान दिल्ले पयशे हांव कितें करता आशिल्लें सॅलरीक एडजस्ट करता आशिल्लें आनी हे पयशे पोराल पयशे आशिल्ले कारण घेवन हांव दवरून घेता आशिल्लें अशी म्हळ्यार पोराल पयशे घेता आशिल्ले तांगे हे पयशे एडजस्ट करता आशिल्ले अशें कन कसं की सगळे आटोवन चिटून फायनान्शियल क्रायसीस मॅनेज केले बरोबर तुमगेल स्कुलान तू पुस्तक वाचा बहुमान मेळ्या हे एक उपक्रम केलेलो म्हणून आयकले ताच्यान कसन साध्य जालें आता एक करते आयल की आमी म्हाका एक चॅलेंज कसं आयल की म्हळ्यार चेडूवाले नॉलेज जास्ती केल्यार ऑटोमॅटीक तांगेले हे जास्त जाता कसं सांगा तांगेली प्रोडक्टिविटी जास्त जाता इवन टिचर्सा बी रेफरन्साक पहिले यूट्यूब हे सगळे टिप्सात नाशिले आत्ता सिलावर नॉलेजाक आमी पुस्तकाकच हे जावक आशिले लायब्ररी म्हण सांगल्यार तांणी खंय की लायब्ररी वचून खंय की रेफर करका आशिले आमगेल कडेन लायब्ररी असल्यार बरें न्ही तशें म्हूण आमी एक लायब्ररी सेट करुया म्हण सांगून ते लायब्ररीक ते सोमशेखर रेड्डी म्हणले तेन्ना आयर्नोर बिझनेस चलता आशिल्ले बेलेकेरीतून तेन्ना सोमशेखर रेड्डी म्हणल्यान एक 2 लाख रुपये दिले ते पयशे खर्च करना आमी ते लायब्ररी बिल्डींग बांधले आणि पुस्तक आमकां इन्फोसियसाच्यान ते सुधा मूर्ती हातूंतल्यान 3000 रुपयाचे पॅकेट ते एक घेतले आणि रोटरी क्लबाच्यान आमकां एक ग्रँट आयिल्ले आणि आमकां हांगच्यो एकलो डोनर वर्साच्यो म्हाका तागेलें नांव कलगुटकर म्हण ताण एक 25,000 रुपये दिल्ले ते पुरा वचून घेवन हांव बेंगळुरात
पळोवन म्हळ्यार खंयचे पुस्तक आमगे स्टुडंट्सा लेवलाक सूट जाता म्हण पळोवन गे न्हू हाण गे न्हू लायब्ररी दवरली म्हणजे म्हाका मना कशें सांगा हा आतां लायब्ररी सेट केले चेडूं सगळे हांव लायब्ररी पिरियड घालतले आनी चेडूं सगळे प्रोडक्टीव जातले वाचतले म्हणून जाल्यार मागेले एक्सपेक्टेशन ताका जालना चेडूं सगळे लायब्ररी येवचे अशी हे करचे हे नाका ते दी हे नाका ते दी वाचचेकिंत जास्त तांकां खेळ जालो आतां हे अशी जाल्यार जायना न्ही आतां म्हाका चेडूं पुस्तक वाचका आवड वाडोवका आनी पुस्तक तांणी वाचका म्हणलें की हांवें आलोचन केले आनी म्हाका हे विशयान वळकाडू स्कुलांत तेन्ना डॉक्टर अशोक कामत तांणी आशिल्ले तांणी म्हाका गायड केले की आमी केला हे म्हळ्यार रीड बुक्स अँड विन प्रायज तांणी पुस्तकां ओदी बहुमान गेल्ली म्हणून केली हांव रीड बुक्स अँड विन प्रायझस म्हण केले तान ते सांगले पळय अशी लायब्ररी यूज करणे सारखे तुम्ही हे करा प्रति एक महिना एक पाटी जाता आणि इडी स्कूल कंपल्सरी हांव तूं भाग वयसू का आणि इंडिव्हिज्युअल बी दवरताची ग्रुपांत बी दवरताची कसं चड वाजल्यार तशी नाही आता आमगेले स्टुडंट्स हेड लर्निंग मस्त तांकां कळना कित्याक म्हळ्यार तांगेले IQ लेवल जरा लो आसा कंपेर टू सिटी लेवलाची की जनरलाइज करना IQ लेवल हाय आसील बी आसा तर मेजॉरिटी आसील सगळे IQ लेवल थोडे लो आसा तांणी तांकां आमी एकदम पुस्तक वाचा आनी आमकां हे करा म्हण सांगल्यार जायना हांव फस्ट करता आसतना म्हाका ते कळीत आयले ना आमी पुस्तकाचे हे पुस्तक रेफर करनात एक प्रबंध बरोवका बाबा ना एक खंयचे एक विशय दिलो ते विशयान तुम्ही हे पुस्तक वाजून येवन तुम्ही बरया म्हण सांगल्यार तांगेले प्रेझेंटेशन बी तितले लायक नाशिले कशकी बरयले म्हळ्यार तांकां वे खबर नाशिले मागीर ते लेवल लो करून हाडच्याक ना तांगेले एक होल बॉडी लर्निंग हाडच्याक आमी कितें केलें की म्हळ्यार तांतूं वेरिएशन्स हाडले म्हळ्यार नॉट ओन्ली लायब्ररी बुक्स आतां नॉलेज म्हण की मागीर हगूर हगूर यूट्यूब आयले हे सकड आयले न्ही यूट्यूबांतल्यान बी काडयत तुम्ही खंयचे वेळेला बी सोर्सांतल्यान बी तुम्ही नॉलेज एक्वायर करून नेवेत तांत आमी कसं दवरले की म्हळ्यार प्रेझेंटेशन दवरले PPT प्रेझेंटेशन दवरले मागीर सेमिनार्स दवरले आणि कसं की अशी एक क्लासात 4 हाऊस असल्यार 4 हाऊसाक चार हे दिवचे म्हळ्यार PPT प्रेझेंटेशन दिवचे फॉर एक्झाम्पल आता एक नेक्स्ट मंथाक आमकां एक चॅप्टर आस म्हणा सोशल रिफॉर्मर्स चॅप्टर आस म्हण करया सोशल रिफॉर्मर्स चॅप्टर नेक्स्ट मंथा आसल्यार हे मंथ रीड बुक्स अँड विन प्रायज आसात आमी कितें करता आशिल्ले सोशल रिफॉर्मर्स म्हण त्या क्लासाक आमी टॉपिक दिता आशिल्ले तांणी कसं करका की म्हणार इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करका आणि ते PPT तू कोरून घेऊन येवका आणि तांगेली टीमान तू प्रेझेंटेशन करताल कोण एडिटिंग करताल कोण तांणी पुरा ते कोरून येवन तांणी प्रेझेंटेशन दित आशिल्ले ते पुरा फस्ट तांकां थोडे आमी गायड केले तातूंत चेडूं शिकून आत लायक करताच एक कसं की हाडल्यार ते चेडूं कडेन म्हळ्यार तांकां एक मोटिवेशन कसं आस की म्हळ्यार दुड्डू कॅश मेळटा रीड बहुमान म्हळ्यार आमी दुड्डू दवरच्यो म्हळ्यार एक क्लासाक हायस्कुलाक आमी 1000 रुपये एक क्लासा म्हणून दवरत आशिल्ले हायस्कुलाक 3 क्लासा 3000 सकल पुरा थोडे उणे बट एक 5 ते 6 6.5 हजार रुपये येत आशिल्ले म्हयन्याक जाल्यार खुशी जात आशिल्ली की म्हळ्यार चेडूं राखून बसत आशिल्ले ते येत म्हण सांगले आनी ताज्यान वाचचे आवड निर्माण जाली विंगविंगड तरेन दित आशिल्ले मी बरी PPT मात्र म्हण न्ही मायंड मॅप्स बी दित आशिल्ले आनी गोडे पत्रिके दित आशिल्ले लायक जात आशिल्ले खुशी म्हळ्यार क्रिएटिविटी आसता न्ही तशीच अनेक तुमगे शाळेन ते संते म्हणून चेडवाल करतात ते कसं ते बी अशी हा मಕ್ಕಳ संते ऑन्टरप्रेनरशिप इंप्रूव करच्याक आणि पळय चेडूंक आमी क्रिएटिविटी मार्गेनू आमी सिलेबस तुर्कुच्या वचनाच्यो तुर्कुच्या वचन मिगेल एक कसं की म्हळ्यार इमॅजिनेशन इज होड
IQ आम्ही कंपेअर केल्यार IQ की इमॅजिनेशन व्हड तशें वचून ते पळयात कम्युनिकेशन स्किल्स वाडता आणि ऑन्टरप्रेनरशिप एक मॅनेजमेंट स्किल वाडता आणि मोस्ट मस्त कसं की म्हण सांगल्यार आत पळया सक्सेस म्हळ्यार आम्ही एक कशी सांगीत आमगेल कडेन एक आसिल नॉलेज आणि आमगेल कडेन आसिले स्किल नीड ऑफ द सोसायटीक मॅच जाल्यार तेन्ना बिझनेस एरिया क्रिएट जाल्यार तेंची सक्सेस है की न्ही तेन्ना आमी स्किल डेव्हलप करता चेडवाल हातूंत स्किल डेव्हलप करता म्हण सांगल्यार तांकां कम्युनिटी बरोबर मिक्स जावच्या दिवका तांगेले एजेंडा प्रकार कसं की एक टास्क तांणी कम्युनिटी मुखार एक्झिक्यूट करता प्रॅक्टिकली संते म्हण की आमी बरी विकचे म्हूण न्ही तांतू एक फाटल्याच्यान आमी केल्ले कोणाक दिसना थंय तांणी आमकां आतां पळय ट्रेड लायसन्स घेवका म्हूण आसता कळ्ळें ट्रेड लायसन्स घेवका जाल्यार तांणी एप्लाय करता कशी एप्लाय करचे तांकां परमिशन मेळचे सकड ते आमी परमिशन दितात तांणी आमगेल कडेन एप्लाय करता ते परमिशन तांकां अलॉट केल्ले स्टॉलात व्हरून तांणी लावन घेवका सो ते सगळे आणि तांणी देर ओन स्टायल आणि तांणी केल्लेची आयटम हाडका विकत आयटम हाड दवरचे ना म्हळ्यार क्रिएटिव्हिटी बी येवका मस्त लोकांन मस्त नमुने क्रिएटिव्हिटी केला ते संतेत शो केला म्हळ्यार एक डान्स शो केला ताका पुरा टिकेट दवरला टिकेट दवरला आणि ते रिंग गेम केला म्हळ्यार तांगेल एक्सपोजराक कसं आस पळय ते रिंग गेम केला आनीक नमुने कोंबी धन ताती धन सगळे हाडला आणि लाईव्ह काउंटर केला चिकन लाईव्ह काउंटर ओटू केला चेडवान विंगविंगड तरेन सकड उमेद दाखोवन केला आणि मस्त खुशी कसं की म्हळ्यार आणि तांणी फन हाडला आमी म्हळ्यार आमी प्रोसेशनान येवचे आमगे स्कुलाच्या ना संती देवाचे कडेन एक्चुअली संती देवाचे मार्केट एरियांतू आमी संती करचे थंय मार्केट एरिया लायक कोण झाड न्हू पूरा आमी पेंडॉलांनी टेबल्स घालून दिवचे चेडवांक आमी थंय हांगच्यान प्रोसेशन करून येवचे तांतू आमी पुरो वेश घालचे वेश घालच्यो आणि आमगेले HMs टीचर्स सगळे लोकांन वेश घालचे चेडवान वेश घालचे फन बी जालें नॉलेज बी जालें शिकला आणि कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट जाले हे कम्युनिटी वट्टू कशी आमी सोसायटी पीपल कशी उरतात म्हणजे कळचेक आणि म्हळ्यार एक पटी पुरो शिकून काडतात चेडवां आत हे दोन झाले आत तुमगे शाळेचे फलितांश पळय तो कायम म्हाका दिसता 100% आसा आणि तालुकान तो तुमगे शाळा उच्च स्थानार आसा अशी कळल्या तर ताचे खातीर एक शाळेन कसो विशेष प्रयत्न करता तुम्ही म्हळ्यार फलितांश आमकां 100% येत आशिल्ले आमगे स्कूल टॉप येत आशिल्ले प्रतिवर्ष एक मदेत एक वर्ष की जल की म्हण सांगल्यार सडन जावन 3 की 4 चेडवां फेल जाली त्या वर्स कोविडा वेळ की ना ताजकिंता पयले एक 2016 आसतले तेन्ना सडन जावन 4 चेडवां फेल जाली म्हाका ट्रिगर जाले कसं की म्हळ्यार तेन्ना कसं की म्हण सांगल्यार एक पटी डिफीट आयले डिफीट म्हण सांगना हांव एक्सेप्ट करून घेवचे मात्र कष्ट जाले कशी जाले म्हळ्यार डोंट एक्सेप्ट द डिफीट अंटील यू आर डिफिटेड के तेन्ना मात्र ट्रिगर जाता तशी ते जाल्ले भितर कसले जाले म्हण अशी पळयत आसतना हांवें हांगच्यान मिसींग एरिया पळोवका न्ही मागीर खंय चुकला म्हण मिसींग एरिया पळोवका टिचर्सा वटू विचारले हांग सगळे विचारले कोणी तितले खास कसले जाले म्हण कळ्ळी ना मागीर मुगेले एक मेंटर गिरीधर गोपाल आनी जगदीश जोगी म्हणून आशिल्ले तांकां हांव स्कुला आपयलें तेन्ना तांणी इंडिविज्युअली टिचर्स सगळे विचारून घेवन सकड करून घेवन म्हाका एक चार्ट करून दिले म्हळ्यार कसं की म्हळ्यार एक जावन आमगेले CCS पळय CC म्हळ्यार कंटिन्युअस कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इव्हॅल्युएशन ते आमगेले मंडेन वत आशिल्ले प्रोडक्टिव्ह जायन आशिल्ले आनी एक कसं की म्हळ्यार आमगेले सिस्टम आस पळय सिस्टमा भितर थोडे इम्प्रुवायझेशन जावक आशिल्ले मस्त इम्प्रुवायझेशन जावक आशिल्ले मागीर एक कसं की म्हण सांगल्यार क्वेश्चन पेपर्स आनी सगळे आस पळय स्टँडर्ड काडच्याक आमी ते वाटेन लक्ष दिलें ना
हा क्वेश्चन पेपर मागीर हांव कसं केलें हे अशी 100% येवका म्हाका 100% रिजल्ट जावका मागीर स्कूल टॉप जावच्या चिंता मागीर क्वालिटी रिजल्ट येवका म्हळ्यार बरोबर वट्टू चेडवानात बरे मार्क्स काडका म्हण हांवें ताका एक विथ द गायडन्स ऑफ HN पैसरान त्या विशयान गायड कर न्हू हळदीपूर हय एक सिस्टम केले आनी तांतू कसं की म्हळ्यार सीसी फर्स्ट आमगेले एग्जाम सगळे जाता आसतना कशें जाता आशिल्ले की म्हळ्यार वट्टू क्लासान पुरा लोकांक बसचे आनी तागील बी हाण पळयले हागील बी ताण पळयले एल्लरिಗೂ हत्रल्ली हत्तू कळ्ळें मागीर आलोचन केले ओ हे सीसी मंडेन वता प्रोडक्टिव्ह करका हांवें कशें करचें म्हणून एक झेरॉक्स मिशन हाडलें पयलें झेरॉक्स मिशन हाडलें मागीर म्हयन्या एक सीसी तांकां टिचर्स जाय जाल्यार तेंक सीसी न्ही म्हयन्याक कितले पाठ जाता त्या पाठा वयर आमी फिक्स करतात इयर प्लॅनात आमगेले फिक्स आसा हे मंथाचे सीसी हे दिवस म्हूण त्या दिवसू करका तेन्ना कॉपी म्हणले अजिबात ना कशें केलें की म्हळ्यार हांग 8th स्टँडर्डाचे एकलो हांग 9th स्टँडर्डाच्यो हांग 7th स्टँडर्डाच्यो अशी दूर दूर बसयले आनी कोणचे काही हुशार आशिल्ले पोराले पळोवन बरयता न्ही तांकां सगळे फाटी बसयले की म्हळ्यार अशें दाखयल्यार बी तांणी पळोवन बरोवच्या ना आनी अशें करून सकड कॉपी कंट्रोल केले आनी टार्गेट डेट्स टिचर्सांक टू टार्गेट डेट्स दिले तुमी हे डेटा भितर तुमी कंप्लीट करका ताजे नंतर ब्लॉक रिविजन्स घाले ताजे नंतर पेपर सॉल्व करचे घाले आनी सीसी कसं आसील पळय क्वेश्चन पेपर दिवचे टिचर्सान ते पहिले 2 क्वेश्चन पेपर काडून आमकां हाण दिवका आमी ते शफल कोर न्हू टिचरा बी कळचें ना की म्हळ्यार खंयचे क्वेश्चन येता म्हूण तशी करून क्वेश्चन पेपर स्टँडर्ड करून हाडले आनी तांतू एप्लिकेबल क्वेश्चन्स आस पळय थोडे एक्स्ट्रा घालून घेवन स्टँडर्ड केले क्वेश्चन पेपर आता हे प्रत्येक स्कूल करता जाल्यार तुमगेले हळ्ळीन तू शाले येवच्याक त्रास चेडवांक शाले यो म्हणून सांगचे पडता तसल्यान तू अशी क्वालिटी एज्युकेशन हाडोवचे प्रयत्न करचे बरे कष्टाचे जाल्यार ते तुम्ही बरे रितीन करताचे त्यामुळे आनंद जालो ते कोंकणी विषय तुमगे शाळेन शिकयतावे आता तुर्ता पासून शिकयनात आनी मुखार जाल्यार आमी पळोवका आमगेले पेरेंट्सा विचार इच्छा आसा तशें करून स्टुडंट्स इंट्रस्ट बी वाडयले रे तांणी तुमी करीत कोंकणी म्हाका दिसता तांची चेडू कोंकणी चेडू की हा कोंकणी आसा कन्नड आसाची वट्टू तरेचे आसाची त्यामुळे हे मुखार इंट्रोड्यूस करीत तुमकां कसले हेल्प जावंक जाल्यार हांगा विश्व कोंकणींतल्यान बी मेळटा इन्फॉर्मेशन विशय सुरू करचे तशी तुमी करचे जाता तुम्ही लग्ना पयले संगीत आवड आशिल्ले एक व्यक्ती आत्ता ते ताचे खातीर आत्ता कसो प्रयत्न करता आसा की एक्चुअली संगीत आवड आशिल्ली आता हांव लग्न जावन येतेरे बी हांग पाटील सर म्हण आशिल्लो अंकोलात तागेल कडेन शिकून घेवन ज्युनियरांनी करून घेतला मेन म्हळ्यार इतले हॅक्टीक जावन गेले आमगेले 2 चेडूं जालींची सकाळी दडबडा करून रांदप करचे चेडवां स्कुलात हाड दिवचे मागीर 1:10 म्हणत आसतना एक स्कुला वचून वापस येवचे आनी वापस घरा आयले नंतर चेडवाल काम चेडवाल हे सकड आसता आशिल्ले तांतू जी करून घेतले पण मुखार घेवन वचचे तितले कष्ट जाता म्हणून शाळेन स्कुलान तू आमगेले आता वैद्य हेगाराच्यान प्रसन्न वैद्य सर म्हण तुर्ता येता ताजेकिंत पयलीं विंगड लोक आयिल्ले हिंदुस्तानी संगीत चेडवांक शिकयत भारी खुश जाता तुमकां मेळना जाल्यार तर की बाकी लोक ना जाल्यार कितें जाता कितले म्हळ्यार बी स्कुलान तू ते मेळचे एक वारात 2 पिरियड की 3 पिरियड की पूर जायना ते आनी एक क्लासाक म्हणून घालचे जायना पुरा इंट्रस्ट आशिल्ले चेडवां पुरा एक सायडान कोर न्हू पुरा लोकांक इंट्रस्ट आसना न्ही आता आमी क्लासाक म्हणून घाली म्हण समजा तांतू पुरा लोक इंट्रस्ट आसना इंट्रस्ट नाशिल्ले लोक इनडिसिप्लीन करताची अशी जावन तुम्ही एक विशेष म्हळ्यार तुमगेल्या गांवांत GSB महिला युवा वाहिनी सुरू केले ते खंयचे प्रेरणेन सुरू केले आणि ताचो आतां तुमकां परिणाम कसो दिसता म्हळ्यार आमगेले GSB अवर्सा आस न्ही एक्चुअली अवर्सा गांव आस न्ही
मस्त देवस्थान असं कात्यानी बाणेश्वर देवस्थान असं, लक्ष्मीनारायण देवस्थान असं, गोपाळकृष्ण मठ असं, सगळे असं एक 100 वयर घर असत आमगेल GSB लोकाले. हांव लग्न जावन येत असताना कशें आशिल्लें की म्हळ्यार देवस्थाना कसलें जेवण जाल्यार देवस्थाना वचचे आनी पांय पडचे, जेवण करचे, आराम नाही गेवेनी म्हणजे येवचे. ते मनान अशी भावनात्मक कनेक्शन की ते नाशिले. आणि कसं की म्हळ्यार इवन हांव लग्न जावन आमगेल घरा येत असताना मस्त अशी ट्रॅप्ड फिलिंग येत आशिल्ली म्हाका. म्हळ्यार घरांतू आसचे, केन्ना स्कुला इनवॉल्व जालें पळय तेन्ना हांव भायर वचचे सुरू केलें जाल्यार हांव केन्ना स्कुला इनवॉल्व जालें ना, ताजे किंता पयलीं म्हाका ट्रॅप्ड फिलिंग येवचें. कसं की म्हळ्यार गांव म्हणलें की पळय एक गाय म्हस असता की घरची काम असता, शेत तोट हाजी काम सकट बायलांक पडता. तांतू तांनी आसून तांकां भायर येवच्याक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी उरना. तशें म्हणून ते हांव ते म्हाका स्कुला पडले नंतर ते सगळे कळ्ळें पेरेंट्स बी ते कम्युनिटीचे आशिल्ले. सो आमी ते तांकां एक अभिव्यक्ती सामर्थ्य वाडोवच्याक, तांगेले एक कॉन्फिडन्स वाडोवच्याक की आमगेले एक सहबाळ बी करुया म्हण सांगून ते एक मनाक घेवन आमी प्रती एक GSB घरात वचचे. पयलीं आमी एक GSB हे स्टार्ट केला, तुमी बी जॉईन जाया, अशें बरें जाता अशी म्हण. जाल्यार फर्स्ट तांकां हे वे कसले म्हणून खबर नाशिल्लें. महिला मंडळ म्हणटा आशिल्ले तांणी. जाल्यार बी आमी त्या विशयान बी म्हाका हांनी कोणे HN पै सरान मस्त गायड केला. ना पैसे म्हण गेल्यार आस पळय कोणी लागीं येनात, आमी पैसे म्हण वचच्या नजो, आमी पुराय एक कडेन सेवा मनोभावान एक कडेन जावया, आमगेले हे बरें जाता म्हण खुशी जाले. कित्याक की म्हळ्यार एक 4th स्टँडर्ड शिकील बी रमाबाई म्हणून ती येवन म्हाका एक आमगेले एन्युअल डे तीन डान्स केल्ले. तीन जीवमानात खंय स्टेज चढला, जीवमानात प्राइज घेतलें ना. मॅरी अशी आशिल्ले लोक स्टेजार गेले ना जाल्यार कित्याक बशील कणी केन्ना तरी दिसत उरतले आपण बी स्टेजार वच काम, ते इच्छा पूर्ण जाली. ती येवन सकल येवन सांगच्या लागली, वहिनी हांव डान्स केल्ले बरे जल्ली गे म्हण. इतले एक्सायटेड आशिल की म्हळ्यार म्हाका खुशी जाली की म्हळ्यार हांव एक अशें केल्ले निमित्यान ती एक मना कितले खुश जाली म्हणून. बरोबर आसा. म्हळ्यार सदां काय करचे नाही हे, पण जीवनात केन्ना तरी कसं तरी कर का म्हणून इच्छा उरता. कोविड तेन्ना आमी घरांतू आशिल्ली न्ही, तेन्ना आमी शीत आंबट विथ द डिबेट म्हणले कार्यक्रम केल्लो. शीत आंबट विथ डिबेट कार्यक्रम म्हण सांगल्यार माशले जेवण करता न्ही, माशले जेवण करचे आनी थंय डिबेट कसं की म्हळ्यार हे न्यूक्लियर फॅमिली जॉईंट फॅमिली अथवा सिटी लाईफ रुरल लाईफ अशी सकळ चार लोकांना विचार म्हळ्यार चिंतन मंथन. ते कितली खुशी जाली की म्हळ्यार कोविडांतल्यान पुरा लोक गांवांतू आशिल की ना येवन घेवन आमी चर्चा केल्ले. एक 18 वर्सांतल्यान 80 इयर्साच पसून पुरा बायलान येवन चर्चा करून म्हळ्यार तांगेली एक एनर्जी लेवल की तांगेली एक एन्थुजियाझम की मागीर एक कसं उरता एक आंतरिक संवहन. हांव तू हळ्ळी कोंपे येवन बसली, मिगेल लायफ पुरा हळ्ळी कोंपेन जाल्ले, हळ्ळी लोक पुरा सॅटिस्फॅक्शन तांकां हळ्ळीन तू पीस आनी शांत लायफस्टायल आनी पॉल्युशन नातिले हे सकळ असं म्हण कळले की म्हळ्यार ते चर्चा जाले न्ही. थंय सिटीक कितें वता तर करियर एज्युकेशन हॉस्पिटल अशें म्हणून वता ते कन्क्लुजनात तांकां पुरा कळच्या लागले. जास्ती जावन कसं की म्हळ्यार तांकां एक वाहिनीत एक तांतो हाडिले. आमी पुरा एक नमुने खाल्ले बी, माशले जेवण केले बी, सगळे करून घेवन खुशी जाली. तर तुमगे शाला गव्हर्नमेंट एडेड नाही तर शाळेक सुमार इतलं फंड जाऊ का पडतं, तो तुम्ही कशी रेज करता? तेतूंत कोण कोणी डोनेशन दिल्ले स्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंटाक, बिल्डिंग बांदता आसतना आनी बस हाडता आसतना सगळे आमकां डोनेशन घेतिले. जाल्यार सॅलरीक कोणी दिनाशिल्ले, सांगले न्ही तुमकां अशी सगळे केले म्हणून. आमगेले टेम्पोस न्ही आयर्नोर चलत आशिल्ले तेन्ना बेलेकेरीत. आमगेले अवर्साच्यान एक 3-4 किलोमीटर त्या वाटेन
तेन कशें जाता आशिल्लें की म्हळ्यार आमगेली बस स्कूल बस थंय पोरां हाडचे वता आशिल्लो. वता आसतना खाली वच्चो, येता आसतना पोरां घेवन येवच्यो. ते तांकां कसं कन्विनियंट जाता आशिल्लें की म्हळ्यार डायरेक्ट गव्हर्मेंट बस थंय वतना. आमगेली वता आसतना बसार तांगे स्टाफा घेवन वच्चे आमी. तांकां थंय सोडचे, आमगेली पोरां आपोवन हाडचे. मागीर आमगेली पोरां सोडचे वता आसतना तांगे स्टाफा वापस हाडचे. हे करचे वचून थोडे पयशे जाले. ते पयशे वापस सॅलरी घाले. अशी एक स्टेप जावन घेऊन हे झाले. तुमगेले जीवनाच्यात काणे ऐकली आणि तुम्ही सांगले की हांनी म्हाका मार्गदर्शन केले. त्यांनी अशी कोण विशेष 1-2-3 मार्गदर्शक आसा म्हणे तांगे बद्दल एक थोडे सांग. आत्ता सांगचे गेल्यार एच.एन. पैसरान म्हाका सिस्टमा बद्दल मस्त गायड केले. आणि क्लासरूम हे मॅथ्स कशी शिकोवका, मॅथ्सात त्यांनी भारी एक्सपर्ट. मस्त सिस्टमा बद्दल त्यांनी मस्त गायड केले. आणि राजेंद्र भट सर, कारकळाचे राजेंद्र भट सर आसा न्ही, त्यांनी म्हाका क्लासरूम कम्युनिकेशन मेथडॉलॉजीस मस्त मेथडॉलॉजीस तांगेले आमी एप्लाय करून एडॉप्ट करून हे केला. तांतू एक खंयची की म्हळ्यार मेथडॉलॉजी ರಂಗಭೂಮಿ हाण आमगेले हांतू कशी करचे शिक्षणाದಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ म्हणून सांगून ड्रामा मेथडॉलॉजी आस पळय मस्त इम्पॅक्ट दिता चेडवांक. शिक्षणान तू आमी ड्रामा मेथडॉलॉजी हाडल्यार मस्त इम्पॅक्ट दिता. आता एक फॉर एक्झाम्पल तुमकां सांगता जाल्यार खिलजी डिनास्टी आस म्हण समजे. हो कोण जलालुद्दीन खिलजी आणि अल्लाउद्दीन खिलजी. जलालुद्दीन खिलजी एक जनरस काइंड हार्टेड आशिल्लो. अल्लाउद्दीन खिलजी ताका मारून उडोवन तो आपूण हे जालो. तागेले एडमिनिस्ट्रेशन कसले, ताण दाग सिस्टम हाडले. हे सगळे आमी सांगच्या गेल्यार चेडवांक पिक्चरायज जायना, कळ्ळें. सो आमी एक ड्रामा करणं. हाय एकलो जलालुद्दीन खिलजी जालो, एकलो अल्लाउद्दीन खिलजी जालो, एकलो तोड पर घोडे जाले. तांकां दाग घालचे म्हळ्यार कसल्या दाग घालतात. आनी मोर ओवर लास्टाक तूं जाल्यार कित करता आशिल्लो हे अल्लाउद्दीन खिलजीन केले समवे. म्हणजे ते चर्चेक हाडटा पळय तेन्ना चेडवां ईच अँड एवरी कॉर्नराच्यान क्रिटिकली थिंक करतात. तांगेले एनालिटिकल स्किल, तांगेले लॉजिकल रिजनिंग स्किल सगळे इम्प्रूव जाता. तुम्ही बरी पाठ करून क्वेश्चन एंड आन्सर्स नोट्स दिवचे म्हळ्यार ते मंडेन वे जाता. हे प्रोडक्टिव्ह जाता आणि परमनंट मेमोरी वता. परमनंट मेमोरी वय बाकी उठवायची हे एक ड्रामा थ्रू बरी हे म्हूण मात्र न्ही. ड्रामा मेथडॉलॉजीत मस्त एक एक्झाम्पल दिल तू. हाय आमी एक पट्टी करडी कुणित आस पळय, कब्बिणದ ಕೈ ಕಡಗ कुणी कोलू ಕೂದಲು कंबळी होद्दा बंदाना 5th स्टँडर्ड असते. ते आम्ही हे केले कसं सांग पद सांगून घेणू आम्ही एनॅक्ट केल्ली. ते चेडवांक ते पद बाय हार्ट घालचेस. तांतू कब्बिणದ ಕೈ ಕಡಗ म्हळ्यार की कडग म्हणले पळयले ना तांणी. तसं सकड आमी पिक्चरायज करून एक करडी कोर घेणू आमी तेन्ना सकड आमगेल कडेन पद घालचे म्हळ्यार ते समजायना. चेडूं ताका जावन समजायना म्हण हांव हार्मोनियम आनी एकलो टमटम गेले स्कुलाचे मास्तर. चेडूं सगळे एकदम एक्सायटेड म्हळ्यार करडी येता नांदता आणि तांत असेल कसं प्रॉपर्टी सोटू दाखयतात. क्वेश्चन एंड आन्सर असतं न्ही नंतर एक्सरसाइजात ते पुरा तांकां बाय हार्ट ते कष्टान बाय हार्ट घालका म्हणना. फर्स्ट चेडूं येता आसतना अशी दोड होड करून पळयत आशिल्ले. सेकंडा पट्टी आनी थर्डा पट्टी तांणी ते जागेरेनाच इतले खुशी जात आशिल्ले तांकां. आतापर्यंत जीवनाक अनेक चढ उतार जाल्याचे तांतून एखादो आनंदा क्षण खंयचो तुमगेले अनेक अनुभव आयलो तांतून. आनंद पुरा अंतू जाता. मेन म्हण सांगल्यार म्हाका आनंद जेवचे हांव कसं की एक हे एक चॅलेंज आयली म्हाका. आतां फॉर एक्झाम्पल म्हाका चेडूं फेल जालींची मागीर सिस्टमात कसं की एक मिसिंग आशिल्ले. ते सिस्टम हांवें सम केल्ले. ताज नंतर म्हाका रिजल्ट बरे म्हळ्यार कॉन्स्टंट रिजल्ट आयले म्हण की एक नमने खुशी. ते सोडून रीड बुक्स अँड विन प्राइजेस हाडिले. फर्स्ट करता आसतना कोणी ताका हे केलें ना, प्रतिसाद दिल ना. मागीर हगूर आमी लेवल लो करून हाडले. चेडवां लेवल हाडले आनी तांतू वेरिएशन्स हाडले. चेडवांक हॅपी लर्निंग करून हाडले. तेन्ना हो हे वर्क जाता.
हे वर्क जाता म्हळ्यार की ते एक खुशी जाता अशी मस्त म्हाका बरं. म्हळ्यार अशी घडे घडे येता आसा हा खुशी शाळेची कशी वाढ जाता आसा हय. प्रगती जाता आसा तशी हय. तुमकां आनंद मेळटा. आनंद आत्ताचे चेडवांक एक कसले संदेश दिवचे तुमगे इतले अनुभवान तुम्ही चेडवा बरशी उरताची तर एक कसले एक संदेश दिव कसो दिसता तुमकां. आता आम्ही स्कूलांत चेडवांक दिवसा ಪ್ಲೆಜ್ ಸಂಗೈತಾಚಿ ते कसं की म्हणाರ ನಾನು ಇಂದು ಪೂರ್ಣ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ ದೇವರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆದು ದೇಶದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸರ್ವರಲ್ಲಿಯೂ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಕಂಡು ಆಂತರ್ಯದ ಉದ್ಧಾರದೆಡೆಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ म्हणून हे ऍक्च्युअली स्वामी विवेकानंदाले ते राजयोग भक्तियोग म्हणजे 4 पुस्तकांत खंयची एक पुस्तकांत असते ते हांव म्हाका आवडले आमगेल प्लेज केले हांत पुरा अर्थ आसा की म्हळ्यार आमगेल देशा खातीर आमगेले आंतर्याचे उद्धारा खातीर आमगेल प्रामाणिकपणान आमी कोरका हेंची तुम्ही घेवन घेवन आमगेल जेसी स्कूलाच्यान तुम्ही हेंची मेसेज घेवन वचा म्हणून डेली आमी ते एक प्लेज सांगयतात आमगेले कसले कॉन्ट्रीब्यूट जाला तुमगेल पर्सनली बी तुमकां कॉन्ट्रीब्यूट जेवका ताजे चुकून आमगेले देशा बी कॉन्ट्रीब्यूट जेवका असं म्हाका दिसता इतले दिवसान तुमगे शाळेन चेडो शिकून वचून एक बरे उच्च शिक्षण घेवन पाविल उरतलो मुखार केन्ना येवन तुमकां मेळून उलोवन वतात आनी मेसेज करतात आणि खुशी पावतात आपणाक थँक्यू तुमकां अशी सगळे म्हणून घेवन आपणाक हे सगळे मस्त विशयान तांकां आमगेले म्हळ्यार मस्त जास्ती सिलेबसाचे की आमी तांकां खंय खंय आपोवन व्हेल्ले मँग्रोव फॉरेस्ट आपोवन व्हेल्ले बर्ड वॉचिंग आपोवन व्हेल्ले सकट तांणी एन्जॉय केले एक पाटी आमी गुळेक आपोवन व्हेल्ले गुळे म्हळ्यार आमगेले अवर्साच्यान एक 10 किलोमीटर रिमोट एरिया ते थंय पुरा ट्रायबल कम्युनिटी थंय ऐदनाथ ते पसून आसा मागीर तांकां स्कूल ड्रॉपआउट्स थंयतानी स्कूल ड्रॉपआउट्स जातात तांणी येनाचे कडेन तांकां एज्युकेशनाची इम्पॉर्टन्स खबर ना थंय पुरो तांणी तांगेले काड उत्पन्न आनी कोंबी सगळे हे करचे धंदो करून घेवन आसात तांणी आमगेले स्काउट गायड विंगाच्यान आमी कॅम्पिंग म्हूण सांगून आमी 2 days कॅम्पाक गेल्ले थंय म्हळ्यार जंगला वाट आमगे स्कूल बसांनी वचना तेन्ना आमी सक्कड हांगा रांदपाच सक्कड रेडी करून घेवन म्हळ्यार फाल्यां सकाळीचे रांदपाच रेडी करून रात्रीचे रांदपाच ओटू तांकां एकल्यान शीत करचें एकल्यान आंबट करचें एकल्यान भाजी करचें अशी सकड वांटून दिली तांकां तुमी थंय वचून रांदप करून घेवन हें करका म्हूण थंय तांकां आपोवन व्हेल्ले आनी थंय तांणी बसून घेवन हे कम्युनिटी प्रोजेक्ट ते म्हळ्यार थंयचे ट्रायबल कम्युनिटी भितर कित्याक तांकां स्कूल ड्रॉपआउट्स जाता स्कूल ना एक स्कूला येवका जाल्यार तांणी अवर्सा येवका आनी तांकां एज्युकेशना इम्पॉर्टन्स खबर ना ताजे वयर आमगे स्कुला चेडवान सकडे स्किट केल्ले एज्युकेशन ना जाल्यार तुमकां कशी फसयतात म्हणजे एक स्किट केल्ले आनी तांकां सांगसान एक एक्टिविटी केल्ले तांकां सगळे मेडल्स फोटो घाल्ले इतले खुशी की म्हळ्यार ते मेडल्स घालून घेवनूची मागीर जेवणा बसलात तांणी ते मेडल्स काडला वय एक नमुने खुशी जाले आनी चेडवांची कांतोचे खंयची जिवमानंत चेडवान कांतील ना जाल्यार चेडू कांतीच्याची उद्दा हाडताची तांतांनी भितर अशी समूहान काम करताना उमेद येता बरोबर तुमगे बरशी उलोवन भारी खुशी जाली थोडे फोटोज आसात तुमगेले आमकां हांगा ते स्क्रीनार दाखयतले ते खंयचे संदर्भार म्हणून तुम्ही सांगा हे आमगेले GSB महिला दिवस म्हणून सांगून आमगेले एन्युअल डे केल्ले पैर एप्रिल 6 की 7 तारीखे केल्ले ते दिवस ती दीपा पै म्हणून सांगून आमगेले गेस्ट आयिल्ले तेंची आमगेले अभिव्यक्ती सामर्थ्य जास्त जाता आमगेले सहबाळ बी जास्त जाता आमगेले भावनात्मक संबंध वाढता आमी पुरा एक कडेन जावया म्हणून सांगून घेन हे दितात असेल हे आमगेले ड्रामा मेथडॉलॉजी तेची हेवनली पॅराझॉल म्हणजे एक हाजेर खंयचेर एक लेसनाचेर चेडू अनोट्टू ड्रामा केल्ले हे मंगलदास कामत मगेल घो हाय पुरा मगेले स्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंट इवन फायनान्शियली सगळे
थरान फाटल्यान सपोर्टिव्ह कसले एक प्रॉब्लेम आयल्यार अशें जल्म म्हणलें म्हण सांगल्यार जालें कित ना कितें एक सॉल्युशन सांगून घेन आनी तांकां कसं की म्हळ्यार कोरका आमी बायलान घरात बसना इवन मिगेल चेल्लेक जाल्यार बी एक नमुने अशी भायर वचून हे करून नवीन नवीन शिक्का लर्न करका आणि क्रायसिस फेस करच्या चेल्यान शिक्का हांव चंद हांव अतली पतल न्हेसला चंद दिसता हांव हे भांगर घालून घेता म्हूण सांगून ते फेमिनाईन फिलिंग आसता पण कसं म्हण सांगल्यार आमी चॅलेंज फेस करच्या शिक्का क्रायसिस फेस करच्या शिक्का म्हणजे तांगेले एटिट्यूड मस्त खुशी जाता म्हाका तसले एटिट्यूड तांणी बी म्हाका अशी सपोर्ट केला आणि म्हाका कार ड्रायव्हिंग कळनाशिल्लें कार हाड दिले कार ड्रायव्हिंग शिकून यो म्हणाले डेली स्कुला वतना जाल्यार विचारत आशिल्ले आज स्कुला वतना गो तूं म्हण खंय तरी आराम नाशे घर बसल्यार अशी तांणी प्रती म्हाका हेजे हेजेकच मस्त सपोर्ट केला हे मकळ संते आमी पुरा म्हाका म्हळ्यार तेन्ना थोडे आराम नाशिल्ले हाता कॅथेटरांनी घाल्ले वेश घालचे आनी जालना ताजे पयलेचे मकळ संते तांणी घाल्ले तो आमगेले त्या वटेन वेश घाल्लो आमगेले राघवेंद्र भट्ट म्हणून ताणे तो प्रायमरी हेडमास्तर आसा आनी हे वटेन मंजुळा नायक म्हणून सांगून ती हायस्कूल एचएम आसा तांणी आमी ते मकळ संते दिवस काडिल्ले फोटो हे आमगेले हसिरण्य कड़े नम्म नेडे म्हणचे आमी मस्त नेचर अवेअरनेस प्रोग्राम केला म्हळ्यार DNA क्लब म्हूण आशिल्ले म्हळ्यार डिपार्टमेंट ऑफ नेचर अवेअरनेस क्लब म्हूण आमी करता आशिल्ले ते आमकां अट्री म्हण एक संस्था आशिल्ले तातूंतल्यान आमकां एक 5 वर्स ग्रँट आयला तातूंतल्यान रिसोर्स पर्सन सगळेच आशिल्ले तद नंतर आमी ते ग्रँट आयले नंतर बी आमी ते आमगे स्कुलांत ग्रँट राबले नंतर बी आमी स्कुलांत आमी राबयले ना ते DNA क्लब तातूंतल्यान आमगेले स्कूल आशिल्ले एरिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे एरिया मस्त आसताय आजूबाजू पुरा लॉग्स हाजे वुडन आणि ते एरियान तू आम फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे एरिया जेवचे वचून फॉरेस्ट पुरा रेंजर फॉरेस्टर DFO सब DFO सगळे आमकां मस्त सपोर्टिव्ह तांगेले कसलेय प्रोग्राम आमगे स्कुला येवन करचे तांणी एक हसिरीना कडेन नम्म नडे म्हणचे एक कार्यक्रमांत स्कूल नर्सरी प्रोजेक्ट आशिल्ले तांगेले ते आमकां स्कुलाक तांगेले नर्सरीच्यान झाड दिल्ले ते झाड आमी चेडवां सकट वांटूचे तांगेल घरा वचून रोवचे ते आणि ते आमी प्राइज दवरले 20,000 रुपये प्राइज दवरले झोन वायज ते आमी तांगेल कितले वयर आयला झाड वयर आयला म्हणून फोटो सकट काडून घेवन आमी ते प्राइज दिल्ले तांतू ते प्राइज दितर आशिल्ले नेक्स्ट हे संते ते झाड दिल्ले मस्त वरले मागीर वरले नंतर कित करचे वायट करचे नाका न्हय आमगे सांत जाता ते सोमार बाजार जाता आमगेले पळय मिगेल धू थंय हलो मायकान सांगता येया पुरो लोक हांगा नर्सरीत झाड आसा तुमी पुरो व्हरा म्हण थंय वचून घेवन चेडवां सकट ते व्हरली झाड काडून थंय पुरो लोकांक दितेर आशिल्ले ते हे म्हाका अवॉर्ड आयिल्ले रामकृष्ण हेगडेले चिरंतन म्हणून तांगेले सिद्धापुरात थंय म्हाका हे तांगेले ते हे आशिल्ले महिला सबलीकरणाचे दिवस आशिल्लो तांतू रामकृष्ण हेगडेले नातू शशिभूषण हेगडे म्हणून ताणें ऑर्गनायज केल्ले तांतू म्हाका ऑनर करच्याक आपयले आणि ह्या वटेन आशिल्ले रोटरी क्लब ऑफ अंकोला रुरल तांणी फर्स्ट म्हाका मागेले काम रेकॉग्नायज करून घेवन हे केल्ले कसं सांगा अक्षर माते म्हण तांणी सांगला खबर ना म्हाका पांय पडता ते अवॉर्ड दिल्ले ताद नंतर ते वैद्य हेग्गार साधना सांस्कृतिक निक्षेपा म्हणून सांगून सासानी म्हणून सांगून तो आमगेलो वैद्य हेग्गार प्रसन्न वैद्य सर संगीत सर आसनी तागेले प्रतिष्ठानाच्यान तांगेले 25 वर्साचे सेलिब्रेशनाक 25 लोकांक तांणी ऑनर केले तांतू एज्युकेशन फील्ड विंगड फिल्डात तांणी दिला तांतू एज्युकेशन फिल्डात म्हाका तांणी आपोवन घेवन येल्लापुरात जाल्ली आता तुम्ही खरे तर एक बरे कसं म्हणटाची बरे कुटुंब आसा ना एक तुम्ही काम कर का म्हणना घरा कडेन बसून उरीत
तशी आसाची जाल्यार एक कळकळी चेडवांक तरी कसले तरी करका, शाळेक तरी कसरपणी करका म्हणून इतलो व्हड तुम्ही प्रवास भारी श्रमान केला, तुमगेलें आरोग्य बी मध्ये तोंदरे आशिल्ले जाल्यार हेची तांतुल्यान बी भायर येवन तुम्ही इतलो उरटो करता आसाची अशी तुमकां मुखार बरे स्फूर्ती येवन बरे तुमगे हातान काम जावो, तुमगे आरोग्य बरे उरो, तुमगे शाले अशी कीर्ती वाडत वचो ही सदिच्छा सांगून आम्ही धन्यवाद सांगताचे आणि आमगेल वीक्षकांक बी हे ऐकल्या बद्दल अनेक धन्यवाद.